थोडेशे तेंचे नातेवाईक जे आशिल्ले ते खंय तरी आमकां सुद्दां म्हणजे अशें की आमी देंवता हें करता तें करता अशें गोश्टी सांगताले आमी तांकां ते देंव आमी तांकां दिवंक ना पण एक कॅज्युअलिटी जाल्या दुसरी कॅज्युअलिटी जावपाची आमी बरें प्रिकॉशन घेतला। जेन्ना तुमी सकाळ देंवले तेन्ना कितले तुमकां अडचणी हितून येयल्यो? प्रॉब्लेम कितें आहा, क्लीन वॉटर आहा पूण तेका सगळ्याक न्हू ते वेली टायप आहा, शेळो बेश्टो सादो शेळो न्हू वेली तो पासून कोण बुडला तो पासून बरो पिवपी कितें ते फ्रेंड सांगताले पूण शेणपण ना ते वेलींनी सामको घुसापता ट्रॅप जाता त्या पासून ताका पेवपाक मेळोंक ना। पूण दुसरो पासून देंवलो न्ही जाल्यार ताका एरिया व्हडली आसल्या कारणान सर्च खंय करपाचें कळना एक्झॅक्ट। सो सादारण आमी एक 200 स्क्वेअर मिटर एरियाक आमी सर्च करून लास्ट आमकां बॉडी सादारण एका वरान सुमार आमकां दिसली। एका वरान डीप कितले असले ते अंदाज? डीप सादारण एक 7-8 अशे फूट 7-8 फूट आसले। हांगासर 7 जाण भुरगे न्हांवपाक गेल्ले आनी तेतूंतलो एकटो भुरगो बुडलो आनी तशेंच तेंच्यांनी जे 6 जाण तेजे फ्रेंड आसले तेंच्यांनी ताका सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना तांकां बॉडी गांवाना जाली तेन्ना तेंच्यांनी गांवकारांक कळयलें आनी तशेंच गांवकारांनी फायर फायटरांक कॉल केलो आनी तशेंच हांगा फायर फायटर्सूय येयले म्हापसाची गाडी आनी तशेंच मागीर बिचोले टीम येयली आनी तशेंच पणजेसूनय तेंच्यांनी आनी एक टीम येयली तेंची आनी कोलवाळे पुलिसूय हांगासर हाजीर आसले आनी आतां तेजी बॉडी गावल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा। स्टुडंटा खातीर थिवीच्यान नौसराज सालगांवकर।